गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाचें उतर आमकां फावो जालां. मातेवाचो वांजेल 5 अध्याय 43 to 8 वाक्य म्हणसर. मॅथ्यू chapter 5 verses 43 to 48. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, पेल्याचो मोग करा आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश करा. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दूख दितल्या पासून मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर आनी तशें कोट्यांचेर उदय करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर आनी पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करता जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हणून चिंतात? तितलें सुंकाकारी करतात न्हय? तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां परस कितें वर्तें तुमी केल्लें बरी जालें? अनुभवार्थी लागून तितलें करतात न्हय? तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय सर्व बरी. आज दुस्मानाचो मोग करच्या खातीर एक विशेश शिकवण दिता आमकां जेजू. बारीक आसतांचें आमच्या जिवितांत दुस्मानाचो मोग करचो कशें? मस्त जाणांचे सवाल कशें मोग करचें तुका करूंक जाता गे? जेन्ना जर आमी पवित्र आत्म्यान भरता आनी देवाची उतराची सारकी समजून आमी काण घेता, पवित्र पुस्तक सदांच आमी वाचून ताचें ध्यान करता जाल्यार आमकां साथ आसा. खाली मनशा सैबान तूं आसाय तर तुज्या हातान तें साध्य ना. जर देवाचे सकत तुजें तें आसा, पवित्र आत्मा तुजें तें आसा आनी जेजू तुका आदार दिता आनी हें सगळें करूंक तो आमकां शिकयता. देखून आज दुस्मानाचो मोग करचो. थोडे संगतींनी आमकां कश्टाचें म्हूण बगता, पूण आमचे आत्मीकतारान वाडवळ जाता आसतना आमकां कांय कश्ट म्हणून बगना. तें सगळें कान घेवंक आमकां जाता. कित्याक जेन्ना तूं संवसाराक मरताय आनी जेजू थंय जियेताय जाल्यार तुका साथ आसा. जर संवसारान तूं जियेताय, संवसाराच्या आशा आकांक्षेक आसाय, तूं कुडीच्यो ओडण्यो दादोशी करताय आनी दोळ्यांचे पुसलावणेक तूं जीव दिताय, तर तुज्यान तें साद म्हणून दिसना. देखून आत्मीकतारान आमी वाडची गरज आसा. देखून मातेवाचो वांजेल अशें सांगिल्लीं उतरां आज आमी आयकलीं. पूण थोडे संगती आमी वाचल्या निर्गमन पुस्तकांती 35 अध्याय 30 आनी 1 वाक्या. एक्सोडस chapter 35 verse 31 चोर जिन्साचें काम करूंक ताणें ताका आपल्या आत्म्यान भरलां. आमकां चोर जिन्साचें काम करूंक देवान आपल्या आत्म्यान भरलां. तो आत्मा आमचे थंय आसा आनी ताका निपुणाय दिल्या, बुदवंतकाय दिल्या, जाणवाय दिल्या. 3 संगती. एक निपुणाय म्हळ्यार तो एकदम स्मार्ट, निपूण, तो स्मार्ट. दुसरीच ताका बुदवंतकाय, बरी बुदवंतकाय दिल्या. आनी तिसरें सर्गींची जाणवाय दिल्या, म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाची समजुनी जाणवाय दिल्या. हे 3 संगती आमकां आसा जाल्यार आमच्या दुस्मानाक बगसूंक जाता, दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां जाता. हे पयलेंत परमेश्वरांतूच आमकां वाचूंक मेळटा. जर रोमाकाराचें पत्र आमी कान वाचता जाल्यार 12व्या अध्यायांत 2 वाक्या रोमन्स chapter 12 verse 2 सांगलां, ह्या संवसाराचे साल तुमी आदारी नाकात. ह्या संवसाराचे साल आमी आदारता जाल्यार आमच्या दुस्मानाक बगसूंक जायना, दुस्माना खातीर मागोवंकय जायना. बदलाक पळय, ह्या संवसाराचे साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं दी, तुमच्या जिणेचें तो रुपांतर जावं दी. तो वळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात असलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. देखून आमी जेजून ताबोर दोंगरार रुपांतर जावन दाखयल्लें आमचे खातीर. आमी आमच्या कुडींत रुपांतर जायचें, जेजू सांगता जियेचें. देखून सा पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत क्लियर सांगता, समजून सांगता आमकां आमचें जिवीत कशें आसाचें की म्हणून. कित्याक हें परत गरजेचें जाल्यार आमच्या जिणेचें रुपांतर जाल्या शिवाय हें आमच्यान करूंक जायना. देखून पयल्या सुवातेर आमच्या मनशा सैमान हें साध्य ना.
मनशां सैब आमचें मरण इल्लें इल्लें मरण वेता म्हणटा सांपावल आनी देवाचें सैब आमचें थंय इल्लें 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 वाडोवन येता म्हणटा जोन बावतिस्तान सांगलें बरी तो आमचें थंय वाडोवन 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 वचचें आनी आमी ताचे थंय ल्हान 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 जायत येचें म्हळ्यार आमचें व्यक्तित्व देवा थंय संपून जायचें म्हळ्यार जेजू सांगता तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार हांव तुमचे थंय रावतलो ते जाल्यार आमच्या जिवितांत आशिल्लें तें मनशापण जेजू आमचे थंय राविल्ल्या वरवीं आमी एक जाता तेन्ना म्हजे थंय आसलेलें मनशापण इल्लें 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 मायाक जावन येता आनी जेजू म्हजे थंय आसले वरवीं ताचें शेगून ताचें बरेंपण म्हजे थंय रुथा जावन येता ते जाल्यार आमकां दुस्मानांक भोगसूंक जाता दुस्माना खातीर मागोवंक जाता आशिर्वाद मागा म्हणा शिरापणय म्हणटा आशिर्वाद मागा देखून आज ह्यो संगती आमच्या मतीन धरल्यार आमकां थोड्यो संगती आमकां बारीक बारीकायेन जेजू आमकां सांगता जुवांचें पयलें पत्र 2रो अध्याय 15व्या वाक्य आमी वाचल्यार 1 John chapter 2 verse 15 ह्या संवसारांत आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलो नाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना देखून तो दुसऱ्याचो मोग करूंक शकना जो कोण पळय क्लियर सांगता जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना तो संवसाराचो तो देखून संवसाराचो आसल्यार आमच्या दुस्मानाक आमकां बगसूंक जायना दुस्मानाचो मोग करूंक जायना ह्या दुस्माना खातीर आशिर्वाद मागोवंक जायना कोरिंथकाराचें 2रें पत्र 8वो अध्याय 9वें वाक्य सांगता 2 Corinthians chapter 8 verse 9 सांगता आमच्या सुमयाक क्रिस्ताचें उदारपण हाचे पयलें वचपाचें हें निमाणें वाक्य आमच्या सुमयाक जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात तो क्रिस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी ग्रेस्त करची म्हळ्यार आत्मीक तरान ग्रेस्त करची आत्मीक तरान तूं ग्रेस्त जाता आसतना आत्मीक तरान तुजी वाडवळ जाता आसतना संवसारी कितें जाय तें सगळें तुका मेळटा सलमो राय कशें अभिशेक केलें देवान कसली जाणवाय ताका दिली ती जाणवाय वरवीं ताचे तितलो ग्रेस्त मनीस दुसरो कोणी नासलो संवसारांत ताचे इतलो जाणवाय असलो मनीस दुसरो कोणी नासलो जेजू देव सरेस्पर देव क्लियर सांगता हाचे पयलेंय आयिल्लो ना आनी मुखार येवचो ना तितलो जाणवायचो मनीस कित्याक ताचे थंय रुपांतर जालो ताचें जिवीत रुपांतर जालें देवाची काकूळ ताणी करपा ताका मेळ्ळी आमच्या जिवितांत ह्यो संगती आज आमी काणगेचे आनी खंडीत जावन दुस्मानाचो मोग करूंक आमी शिकया दुस्माना खातीर मागोवंक आमी शिकया आनी दुस्मानाचो द्वेश करचो नाका आमी कित्याक म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान तो करना आमचो द्वेश आमचो दुस्मान तो न्ही पूण ताका कोण ते ठकयता पळय ताका तशें करूंक तो जावन आसा आनी एकलो आमचो दुस्मान तो सैतान ताका ताचे तावन तो भायर गेल्यार तो मनीस बरो तो मनीस कोणी ह्या संवसारांत पाडना देखून आमकां एक एक पाटी हो सैतान ठकयता दुस्मानगाय घालता ते जालां ते कोण सगळें आमची देवाचें स्वरूप न्ही गे देवाचें सारक्याचें आनी स्वरुपा असो देवान म्हाका आनी तुका रचला न्ही गे तर आमी कशें दुस्मान जावचें कशें आमी विरोधी जावचें देखून सगळ्यांक आमी बगसूंक सगळ्यां खातीर मागोवंक दुस्मानाचोय मोग करूंक आनी दुस्माना खातीर आशिर्वाद मागोवंक आमकां हें समी फावो करून दी आनी आसतलीं आशिर्वादां आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर देव आपल्या पुता मारिफात आमचेर वचून दी म्हणून आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरियो कृपेन भरलेले सुमतीचे संगता श्री आमचे तूं सदैव आनी सदैव फॉलचें कशें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन
तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस तुमकां मागता.